धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 22 वळी 1 ते 30. पावलूचें भाशण. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या वडिलांनो, म्हजी राखण करूंक तुमचे मुखार हांवें आतां कितें सांगचें आसा तें चीत दिवन आयकात. तो हेब्रेव भाशेन उलयतालो तें आयकून लोक ओदीकूच ओगो रावलो आनी पावलून आपलें उलोवप सुरू केलें. हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार्सुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची समूर्त गामालियेलाच्या पांयांशी हांव बारीकसाणेन शिकलां. जशें तुमी सगळीं आयज हुर्बा दाखयतात तशेंच हांवें सगळे हुर्बेन देवाची सेवा केल्या. नव्या वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरणांक पावयसर धुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलेनी बांदून हांवें बंदखणींत घाल्यांत. आनी हाचेच विशीं परम याज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जमो म्हाका गोवाय दिवंक शकतात, कित्याक तांचे कडचीं दामास्कांत आसलेल्या जुदेव भावांक हांवें पोत्रांक घेतलीं आनी ह्या मनशांक खास लावचे पासत तांकां धरूंक आनी सांकलेनी बांदून जेरुसलेमांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. पावलूक जेजूचें दर्शन. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावतां पावतां दनपारच्या वेळार स्वर्गार्थान ओचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती परजळ्ळो. तेन्ना हांव जमनीर पडलों आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो. सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका धुमाळो दिताय? हांवें विचारलें, सायबा, कोण गा तूं? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजरेतकार जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बराबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, सोम्या, कितें करूं हांव? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडोना जालें. देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो समूर्ती प्रमाणें भक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हळें, सावलू भावा, नव्यान पळोवंक लाग. थंयचे थंयच हांव ताका पळोवंक लागलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान तुका आदी फुडेंच निवडून काडला. आपली येवजण कोण ती वळखूंक, देवाक मानवलेल्यांक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक देवान तुका विंचला. कित्याक तुवें देखलाय आनी आयकोलाय तें सांगून सगळ्या मनशां मुखार तूं ताचो साक्षीदार जातलोय. आनी आतां आनीक रावचें कित्याक? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताचें नांव घेवन तुजीं पातकां धुवन काड. विदेशांक भावार्थ परगटूंक पावलूचें आपोवणें. हांव जेरुसल्याक परतोतोच देव मंदिरांत मागणें करतना पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी हांवें सोम्यांक पळयलो. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, जेरुसल्यांतलो वेगीं भायर सोर, कित्याक
म्हजे विशीं तूं गोवाय दितली ती मानून घेवची न्हय. हांवें जबाब दिलो, सोम्या, दर देवस्थानांत भोंवन तुजेर भावार्थ दवरतल्यांक हांव बंदकोणींत घालतालों आनी मार फार करतालों म्हूण ती बरी जाणून. तुज्या साक्षीदारा इस्तेवाचें रगत वारयलें तेन्ना हांव खुद थंय आसलों. ताचो खून हांवें मानून घेतलो आनी ताका जिवो मारतल्यांची आंगावली हांवें राखली. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, वच, हांव तुका पयस आसलेल्या विदेशांशी धाडटलों. पावलो रोमी नागरीक. इतलो वेळ पर्यंत तांणी ताचें आयकलें. उपरांत व्हडल्या ताळ्यान तांणी अशी हुयेल मारली, असल्या मनशाक प्रितुमे वेलो नांच करात, ताका आनीक जिवो दवरूंक फावना. लोक बोबो हुयेली मारतालो आनी आपलीं आवरणां वयर काडून हालयतालो आनी धूल वाऱ्यार उबोयतालो. तेन्ना सरदारान ताका कोर्टांत व्हरूंक फॉर्मायलें आनी जुदेव लोक अश्यो बोबो हुयेली कित्याक मारतात तें जाणो जावचे खातीर ताका सोयतींचो मार घालून ताची चवकशी करूंक हुकूम घालो. ताका दोरांनी बांदतोच थंय उबो आसलेल्या शोधपतीक पावलून म्हळें, तुमच्या कायद्या प्रमाणें कसलीच जोडती करिनासतना एका रोमी नागरिकाचेर तुमच्यान जेरबंद मारूं येतात. हें आयकून शोधपती सरदाराशी गेलो आनी ताका विचारलें, कितें म्हूण करताय तूं? तो मनीस एक रोमी नागरीक. पावलोशी वचून सरदारान म्हळें, तूं रोमी नागरीक जाल्यार म्हाका सांग. पावलून जबाब दिलो, होय. सरदारान म्हळें, खूब दुडू मोडून हें नागरीकपण म्हाका मेळ्ळां. पावलून परतून म्हळें, म्हाका जाल्यार जल्मानूच तें म्हजें. म्हणटोच विचार करून पावलूची चवकशी करचे आसले ते रोखड्या रोखडे फाटीं सरले आनी सांकलेनी आपणे बांदलेलो तो एक रोमी नागरीक म्हूण लोकांक गोमल्या उपरांत सरदारूय भियेलो. पावलो धर्मसभे मुखार. दुसऱ्या दिसा जुदेव पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणो जावंक सोदतालो देखून सरदारान पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे धर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो.